देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्याने स्मरण करून हांगा सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. हे शिबीर जमच्याक एक काणी आसा. गेल्या वर्सा जानेवारी 2018 जानेवारीन तू बेंगलोरान तू एक मीटिंग आपयन समाजाच्या नीच इत्याक आमगेल्या स्वाम्यांनी व्हड एक स्वाम्याक एक इच्छा आशिल्ली. आमगेन कोणेय चेडवांनी विद्या पावनतीन तांगेलें म्हळ्यार कसलेय कारणान दुड्डू मेळतीन तांगेली विद्या रब्बुना ताका खातीर इत्या मस्त आमगेली संघ संस्था स्कॉलरशीप दिता. ती फ्री स्कॉलरशीप केल्या कडेन कसन जाता म्हळ्यार काल आमी विलेन विंगडरी ती आज उलयता विंगडरी ती स्कॉलरशिपाक एक चेल्लो अगत्य नातिल्लो कशी जाता नाल्यार एक चेल्ली एकड दुखून थोडे मेळटा. केल्या उपरांत कशें जाता म्हळ्यार एकल्याक चड मेळटा एकल्याक मेळना. नाजाल्यार कसन करतात चेडू आनम्मान हे जल्लेल काणयोच आनम्मान फोण घेवन दिना म्हळ्यार तेचेर स्कॉलरशिपा बरोवचे. स्कॉलरशिपा बरयता तिका दुड्ड मेळटा अगत्य ना मोबायल घेता. कसन जाता कोणाकी मेळका तांकां मेळना कोणाकी नाका तांकां मेळटा. हाका सगळें एक रूपरेख करुया. 2-3 वर्ष फुडें प्रयत्न केलेलो. वापास तो बेंगलोरान तूं वापास उठकार आमकां तेच वेळे आमगेल्या चेडवांक आमगेले संस्कार दिवंक एक शिबीर कोरका आमकां योगेशू अतुल. ते वेळार आमगेले न्ही स्वामी आमी मंजेश्वरान करूं तयार आसा ती. आमी सांगिलें नाका रे हे वर्स नाका मानी मंजेश्वरान तूं रिस्क फॅक्टर चड आसा रे नाका. हे वर्सा एक 1.5-2 म्हयने फुडें आमी सांगताय रे सांगीन ते वेळे कोरका रे हें कोरका जालेलो विशय. 2 म्हयने फुडें आमी योगेशाल वापास सांगीन तूं सांगिलें न्हय हे वर्स कोरया रे. तशी हें केल्लें न्हय हाजे उद्देश तें आतां चेडवान उलोवचें ना सगळें उलयलें. प्रधान उद्देश आमगेले संस्कार उरका. हाजे मूल उद्देश आमगेले संस्कार. काल आमी उलयलें आमगेले धर्मा विशयूच उलयलेलो कशी की चांग सान. हाजे उद्देश हाजे पळतांतून प्रधान उद्देश नंतर समुद्र स्नान केलें न्हय गम्मत करूं नये यो शिबीर केलें ना आमी. आतां सांगिलें आहार इत्या आज आमगेल आहारा विधान दोरक्याल आहारा विधान आज आमगेल चेडवांक मेळना.
आमगेल संस्कारान तुले एक अंग तें शास्त्र सांगत की आम्ही खामच्या आहारच काही त्या रगत जान परिवर्तन जावन आजच्या मॉडर्न थिअरी सांगतात ते रगत जान रक्तांदूल एक अंश मन जान परिवर्तन जाता मन चांग जाम का जले आमगेल चांग विचारेम का जले आमगेल आहाराक एक प्रधान भाग अस आमगेल उपनिषद सांगता आयचे मॉडर्न सांगता ती केदाणकी सांगला इत्या आज आमगेल चेडवांक आमगेल आहार ना घरवंदा करूक आनम्मा पुरसती ना चेडवांक आमच्या काही नाका पेरी बॉम्बेन तो आमी सूचना म्हळ्यार गेल्या वर्सा मालगड पुरा बेसलांदी ही एक रात्रीची बेस्टची आसा सकाळीचे रात्रीचे बॉम्बे पुरसती आसता वाळकेश्वरात प्रसाद आनीक एमचून उलोवच्याक जाता अशी उलोवचे ना मालगड आसा ती आमी अशी निमगेन की मरळा पाना पात्रोड गेल्या रे आहारा विषय तस ते ती स्वामी मरोळा पान मागीर आमी निमगीन एके निमगूक थंयचे एक पुत्तांक खंयचीच आहारा विशय गोतना वडा पाव कळत रे निमगीन आमी तें कळत न्हू स्वामी बॉम्बे फेवरेट नवें खंय मागीर आमी मस्त चेडवाल पळयलें की कोणाक कळ्ळां आमगेलो आहार उण्यान उण्या दोरक्याल आहार वेरायटी 400 दुकून 500 वेरायटी आसा मिनिमम कळत की ना की चेडवांक पेरी आमगेल हर्बल गार्डनान ती येयलेली तो एक रड्डी म्हूण आनी एकाले ती सुजना जेमच्या ती क्रिश्चन तिका बांबून क्रिश्चन ती हिंदू अशी ती झाड दाखयता असं आमी सांगितलें हे झाडाचे हे पल्ल्यान आमी हें करता ती हे पल्ल्यान हें करता ती आश्चर्य खंयच्यो पल्ल सोणा ती खंयच्यो वस्तू सोणा ती आमी सांगितलें बोकडेन खावन नातील पल्ल्या वरान दोरके खाता ती इत्या आमगेल संस्कार आमगेल आहारांतू आमकां जाम काय जाल्यार संपूर्ण विटामीन आतां पत्रडा पान आमी ते हांगा पळयलें चमकलें न्ही कलकत्ता वतस ते वर्धमान म्हूण कळ्ळें कारार वतस थंय राबयना आमगेन कार नाणी भायर वचाक थंय उदक गद्द वता सान एक उदकाची हें वतस इथं उदका तोड वतस ते पळोवन आमच्या आंग पत्रडा पान पडलें रे काड रे पत्रडा पान काळू तो एकलो सायकल मांडून येतालो तर राबयलें ही ती करतस ती पत्रडा पान करतस कसल्या करता हें पान खंय तो सांगितलें आहार तांणी लागी आशिल्ली आनी आमी आहाराक कसान उलयत वो तो सांगतस हिंदीन सांगतस कसलें हें रान्ना झाडांनी खामचें वें तुमी तिची मोस करतस ताका सांगिना सांग रे ताका तूं कलकत्ता यो पात्रोड खावयात
म्हूण सांगील तत्व की आमगेलो आहार इत्या आमगेन मन चांग जामका ते पत्रडा पान आस तंतू जाम गा जाल्यार टेक्निकल हें पळोव काडू गेल्यार आयर्न जाम गा आमी आयर्न टॉनीक न्ही का नाका आमगेल भितरी आस पत्रड्यार म्हळ्यार पत्रड्या पान तेज पत्रड्या पान कसन करता ती पात्रोड करता ती भाजिता ती ताजे हरदूस ताजे उपमा करता ती ताजे गळशी करता ती आनीक उडगासेन आमकां मागीर आलवती करता ती कितल करता ती आळवती न्ही म्हूण चेडू वानाय कितें ना की जाल्यार खामचें मात्र ता इत्या आमगेल आहार तो आमगेल संस्कार तो आमकां कळका तें खंयच्योच एक वस्तू आमी वेस्ट करना ती आतां इडली काडली जाल्लें ताजें फण्ण घालें खंयच्योच इत्या आमगेल संस्कार आज तुमी खाता ती खंयचे पिस्सा खंय बर्गर खंय तें खंय हें खंय पुरा खाता ती आज तेंच पुरो आमगेल नाका आमी खंय दुखून दिमचें घरान दुखून दिमका जाल्यार वस्तू यो मालगाडे आनी करून दिमका जाल्यार न्हय आजी करूं पुरसती ना सुलभ जालें आज आमी पळयन या शेनवार आयतार मिंगल्यार बेंगलोरान जावयात बॉम्बेन जावयात आमी खंयचेय कारणां वचना ते हॉटेल्स म्हूण आसता ती ते हॉटेल्सा मुखार संपूर्ण ब्लॉक आसतना इतली दुखून आमकां तेंत जामकां घरवंता करूंक पुरसत ना एक करचें एक आपसून जावो एक बापसून जावो पळया मिगेल चेड्डा हें जामकां म्हूण करचें ना तांतू एक मोग आसता एक प्रीत आसता मिगेल चेड्डान चांग रुपार खामकां म्हणून तांतू एक विशेष प्रीत ती प्रीती ಒಟ್ಟು करचें ना ते दिमचें न्हय ते आवसून ते चेड्डाक प्रीती वता हॉटलां वता ती मेळटात आमी ऐकीन मंगळूरान तूं सर्वेयत ते म्हूण एके अंगडी आस घरकड कोरका म्हूण ना दुड्डू आसा पूर किंबा तें कसन म्हूण सांगून येवन घेवन वता एके कोरवाक कोणाक ना इत्या आमी करची ती मोग वर ना तू दुड्डू मात्र वचचें दुडवान खंयचेय दुडवान सर्वेय करयात म्हूण खंडीत चूक प्रीती ते हांगा जामका आमगेल आहार आमगेल रूच लागल जाल्यार आतां सांगीन खंडीत आमगेल रूच लागल जाल्यार आनी दुसरें खंयच्या वचना तो इत्या ती चांग आस तें बर्गर खंय आमी एकल्यार इतरे बर्गर न्ही पिझ्झा अर्द सिजनेन स्वामी आमगेल पोट्टाक जाम नातिल्लें आतां खंयची चेडू पेज जेवता ती कळ्ळा रे कोणेय ना म्हूण सांगयात चोय 4 की 5 जाण हात उबारता आसा ती आतां आतां चली इत्या नाका जी आमगेल आतां शेको पळया आमगेल कितल मालगड्यांनी ते गांवां समजामत ते नॉर्था गेल्या चपाती हांगा जाल्यार पेज इतली दुखून हांगा पेज गेल्यार चपात गेल्यार जिर्ना मस्त तांतूय शेक्याक पेज आसता इतली हुग्गी जिरता पळया चांग ताप जालो फुडें सांगचें आशिल्लें इतें म्हूण निश्चंदीचे चेड्डाक पेज दी इतली हुग्गी जिरता न्हय तांतूय तापनी कशी भायर वचूं का तत्व तें आदी पॅरासेटामॉल खंयच्या बरो नाल्यार क्रॉसीन खंयच्या बरो नाजाल्यार खंयचे खंयच्या बरो इतली पेज दिल्यार तापा गुणू कशी भायर वचूं का तो ज्वर
भितर असेल ताप भायर वचूं काम इतलेंच निश्चय दिमचें नाजाल्यार पेजेंत इत्या तें निश्चय दिल्लें जाल्यार मस्त उदक क्रिएट जाता भायर वता तवळे ताप गेल्लो म्हूण लॅक फुडें निमगूच अशें न्हय आज निमगीता की ना की डॉक्टर आज निमगीता ती ताप असो नवें ब्लड टेस्ट करी मागीर स्कॅन करी नाजाल्यार आनी तें करी फुडें निमगूच अशें न्हय तुका इथं मोशन न्ही समजात व्यायाम रुचयस व्यायाम आज निमगीत की ना की डॉक्टर ना इतले चांग आमगेले आहारांतूच आमकां जाम काय जालें सर्वे अशें न्हय घरांत फुडें इतली वयता न्ही एक आंब्या रूख आशिल्लो एक पणसा रूख आशिल्लो तणाताक एक माड्डो सर्वे अशें न्हय इत्या पाय पक्कीन एक शेती जालें एक मिरया झाड आसता नाजाल्यार आनी खंयची कितें आसता दोन काडटा न्ही पालां घालता न्ही दिता न्ही आज ती करता ती आज आमगेले जाग वयना आमी पुरा फ्लॅटार रावचे असो फ्लॅटार रावता जाल्यार जाग सोडका म्हूण आसा कोणेंय करना ती आतां आमकां घर आसा जाल्यार सान एक जाग आसा जाल्यार फुडें इतलो आसा म्हणलें का वयता न्ही आज ती कॉन्क्रीट कोण घालचें नाजाल्यार तें टायल्स घालचे इत्या आमगेन इतळ भारी चंद कोण क्लीन आसूं काम आज येता ती एक 6 म्हयने फुडां येयले इथं हुंवार येयलो व्हड हुंवार येयलो खंय इतली दुखून हुंवार येता आमगेल भाग कसो लावता तूं म्हूण आलोचन करना ते आमी ती करचें संपूर्ण कॉन्क्रीट करून घालचें मागीर ह्यो पावस पडल्यार खंय मातशें उदक एक रूख वयल्यार तो उदक वता भायर रूख तांडून घेता शिकयता ते आमकां स्कुलांत तें रूख आमकां तें हें जाता तें रेम वचना ती अशी तशी म्हूण असो आमी विशयान तर गेले न्हय आमगेलें आशिल्लें आज ना आमगेले मनांत आनी एकली आसी तर आमगेले घरान करूं काम इतें म्हूण जाग ना इतें म्हूण एके चरडा करा एके झाड काम तांकां ती प्रीत वाडू काम आतां ग्लोबल वॉर्मिंग म्हूण आमकां नांव तातूंत एक भागू आसा खंडीत आसा आमगेले ते चेडवांनी तो एक संस्कार हाडकाम आज ह्यो संस्कार फुडें आसता न्हय एक सानी तळ आसा जाल्यार ती आवस आसता नाल्यार बापूस आसता उदक घाली रे नाल्यार तें करयता न्ही ते चेडवांनी कोरून शिकूं काम प्रकृतीच्यान संबंद आसूं काम आज आमकां एकूच संबंद आसूचे चेडवान नाजाल्यार आवस बापूक इत्यान तूं मोबायलान इत्या एक आर्टिकल येयलें वाचिना पेपरार एक टीचर बरयतास खंय वाचितास मार्क चेडवान तिका एक एस्से बरोवन जा सांगिना चेडवाली तुमी लेक्चर पळय स्वामी त्या एसल विशयी उलयता ती आज समाजान जमचे विशयी आमी उलयता आसा ते आमगेले चेडवांक कोण वायट करता म्हूण एस्से बरयता वाचिता आसा एक चेडवान बरयलें एस्से तें म्हूण तागेले मनांतून बरोवन जा सांगिना मिगेल घरकडे मिगेल आनम्मा मिगेल चेडा पळय मिगेल अम्मा आनी आणू म्हाका पळयना तीच मिगेल विशयांक गायना जाल्यार म्हाका कितें करता ती मिगेल अम्मा आणू भारी मोग करता ती कशी मोग करता ती आम निमगेन पुरा घेवन दिता आनी दुड्डू अंडा पड दिता खंय जाल्यार मिगेल म्हाका कितें जाम का
म्हाका प्रिती जाम का मिगेल घरकाड म्हाका उरले ना कसं नाही उरलोमची ना मिगेली आणि आम्हा काम जान घरकडे येयली आम्हा रांदपाक कुडाय तिकी गेल्ली नाजाल्यार आनी तिकी केलें टी व्ही पळयता ती आमी ते वचून उलोवच्या गेल्या रे आम्हा बिश्टायत म्हाका हांव आतां पुरो जावन येयल्या आमी टी व्ही पळयत वच ते कडेन हें तर मिगेल अवस्था हांव म्हळ्यार त्या टिचरा दोळ्या उद्दा आयली खंय पा मिगेल हे चेड्डा ते शिवे ती भायर येयली खंय आनी कुडांग गेली खंय पा कुडांग गेली न्ही का तिगेल चेड्डा पटोवन धरला खंय हांव एस्से बरोवंक काजेलें एस्से बरोयसू काजेलें तिगेनेचेर डून तें विंगड खंयचेय न्हय तिगेलेंचेर डोसीन तें ती अवस्था पावल्या ते न्हय जामका आवस बाबसूक व्हड एक पात्र आसा आमगेल चेडू चांग संस्कार दिमका मोबायल दिल्यार रे वायटच आमची पेरी केरळान तूं एक जडजिमेंट जाल्या हायकोर्टान आश्चर्य पेपरार वाचिनाय आमी खंयचेय न्हय इत्तेम टिचर डोसीन खंय तेचेर डाक एग्जाम बरोवच्याक हायकोर्टान अनुवाद दिला इत्या तेचेर डाक SLC चांग मार्क आसीन खंय बा PUC एग्जाम बरोवच्याक CBSE न अनुवाद दिनी कारण इत्तें हेंचेर क्लास आयन इतली जाल्या हेंचेर अडिक्ट जावन गेले कज्याक मोबायलाक तिका वाचूंक जायना तेचेर डाक नांव सांगा न्ही इथे आम्हाला 18 वर्सांचे सकल न्हय घालूं ना इतिकेस न्हय तें वाचूंक जाय न्ही जाल्यार तेचेर डाक बोध येयले की म्हाका आनी मिगेन जीवन नश्ट जाता आनी हांव मुखार वच्चें ना तें देखून ते स्कुला टिचरान तेका कोरना सुका कसनेच कावन्सिलींग आनी कसकीच तेचेर डान बरोवंक म्हूण एप्लिकेशन केल्या हायकोर्टान सांगिल्लें तें म्हूण जाय तेचेर डाक खंयचो नियम असो 80% ताका हाजर आसच्या पुरो पर्सेंट जाल्यार ना जाल्यार हेचेर डा आसूचे 48% हे मनुष्यत्व जाम हे कोर्ट सांगता नियम खंयचे आसा जाल्यार तेचेर डाल जिवनाक कसने उण जमच्या नजे फाय तेचेर डाल 1 वर्स वचच्या नजे म्हणून एग्जाम बरोवच्याक अनुवाद दिता आनी पेरंट्सां उलयनान ते कोर्टान जडजमेंटान हेंचेर दुय्ती करता म्हूण पेरंट्सान पळोवंक काजल्यान तशें न्हय ही आमी सांगून येयना तत्व तें आमगेन चेडू चांग जाम का म्हूण खंयचे आवस बाबसूत कुमादा न भवती खंयचे चेडा मिगेन चेडू बर जाम का म्हूण तिचे आसा वायट जाम का म्हूण ना चांग जाम का म्हूण कशी चांग जाम का मार्क मेळ न्हू मनाक गेलो नाजाल्यार व्हड आजी सर्वांनी लेखची ते व्हड मार्क मेळचे व्हड एक काम आजी आयन जमचे हें तर सर्वे लेखता ते मिगेल चेरडाक 2 महिने 2 लक्ष शंभोळूक एक विषय आमी सांगता ती एक जाल्लेल संभव यो केल्लो संभव न्हय एक संस्कारवंत घरांतली चेल्ली
प्राय जाल्या चांग शंबोळ आसा तिका सोयरीक पळोवन 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 जायना एक जाल्ली यो चेल्लो जाल्यार संस्कारवंत जावन आसलो चेलो आनी आयच्या काळाक आमकां कळना तें कसन कितें म्हणू आयच्या काळाक समजा इतके हे चेल्ल्यान तिगेल निमगीन घे इतलें निमगीन ना आमी ह्या स्थानार दुखून कशें उलोवंक काय म्हणून आमकां कळ्ळां वेजिटेरियन मॅम ताका जवाब कसो म्हणगो तस वे तांकां इच्छा आशिल्लो खंयच्या आशिल्लो अधिकारू कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आसा आमी सांगिल्यार आमकां पाप येता आमी सांगता ती गायक खेळ्ळ्यार ती जाल्लें काल आमी गायच्या विशयान सांगिल्लें गोमा दैत्याक आमकां जाम का म्हूण चेडवान सांगिल्लें आमी कसलेंय संध्यावंदना विशय कसलेंय उलय न्ही आमी धर्मा विशय मस्त कसलेंय उलय न्ही चेडवाले निमगून पळयात आमगेल्या संस्कारा विशय मात्र उलयलेलो इत्या आमी पळयन या आज चेडवांचे आमकां तें ही तर बुद्धी आमगेले आमी सर्वय एक वय खंय एक खंय वय न्हू आमी पुराय कळना तागेल ब्लड मिगेन ब्लड एक नवें वय न्हू नाही खंय आमी पुरो आमकां शिकयताय स्कुलांत आमी सर्वे एक ताका भितरी रगत न दमता मिगेल भितरी रगत न दमता वय आमी नाम सांगना मागीर त्या केलो ओ पॉजिटीव ओ नेगेटीव ए बी पॉजिटीव ए बी नेगेटीव हे ब्लड कोण दवरण्या हे ओ पॉजिटीव आशिल्ल्याक रगत आशिल्ल्याक ओ नेगेटिव्हिटी सर्वना थोड़ा मी एक नाही म्हूण जालें आमी कोण आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण काली कोणकी सांगचे न्हय उलोवचें आमी उलोवचें आज जाय न्ही आमगेन गोत्र इत्ती म्हण निमगेन हें गोत्र म्हणल्यार इत्तें म्हूण चेडवान कोणकी निमगेन आन्सर केल्या की ना की आमकां कळ्ळां इत्तिकी हें गोत्र विश्वामित्र गोत्र खै गौतम गोत्र खै भरद्वाज गोत्र खै कौंडिन्य गोत्र चेडवांक तें कळटा की ना की त्या म्हळ्यार आजी कसलें कळ्ळां कसलें सांगून दिना ती हें जाल्लेली खबर एक मुंजी चमकेला तेमी दोग जाणां मुंज दोन जाण ट्विन्स ती येद्राक आमी बेसून आसा ती ते ब्रह्मोपदेश कोरका ब्रह्मोपदेश कोरका सांगचे आनीक ते कोण की तो यजमान आसा ते चेडवाल बापूसू ताका गायत्री येना माथ्यार घाल्या उपदेश मिगला कोणाक कळू नजे आनी खंयचे खंयचे कोण कोणे खंयचे खंयचे म्हणूचे आसी न्हय कांय प्रयोजन ना मात्र न्हय मुणका जाल्ल्यान मात्र मुणका नजरांतल्यान म्हणल्यार पाप पुण्य मेळ्ळा पाप खंडीत जाता जाल्या हांगा बड मामू बापसू उपदेश दिता बापूस पुता उपदेश दितास तेच खातीर इत्या उपदेश दिवचे ना जगांड वाजूचे नाजाल्यार सूक्त म्हणचे त्या दुसऱ्यान कळू ना आनी मस्त त्या पुस्तकार येता इंटरनेटार येता आनी तूं येता तो मन रुजपचे कांय प्रयोजन ना तुमी हें करता मोबायल गड्यांक तसं
ते खातीर ताणें सांगलां उपदेश नातील मंदरूचे पुनाम ते उपदेश कोण कोणाली घेवचे न्हय आनू अम्मा तशी अम्माल न्हय अन्नाली अन्नान कोण की गुरस्तान म्हूण आसा तांणी खोंचो न्हय वाटेन वचो तावय दिता आमी जायना ताका स्पश्ट सांगिल्लें आसा रित्ता ताट्टा रायतना उद्दा घाल्या म्हणकी जी उपदेश स्पश्ट आसा धर्मशास्त्रांतू आसा इत्या उपदेशू आमी कोरका जाले न्हय आमगेल चेडू हांकारान आज हांकां संध्यावंदन शिकयल्या तांकां सर्वे उडका आसयलो खंयचेच 4 जाण चेडू उलय न्ही गम्मत जालें समुद्र स्नान केलें इथे तें कॅम्प फायर केलें समुद्र स्नान केल्या ताजें महत्व गोतच की कशें कोरका म्हणून तावळ सांगचें सांगिना समुद्रा मणकेची तत्तुल्य तीर्थ खंयचे ना गम्मत करूनय समुद्र स्नान करचें आमगेल मालगड्यान सांगलां आमकां इतिहा सर्वे न्हंय वळच्यो गंगाच्या बरो यमुनाच्या बरो यमुना गंगे मेळटा खंयचे सिंधुवाच्या बरो हे सर्वे न्हंय वचून मेळचे खंय समुद्रांत तें देखून समुद्रांत वचून स्नान केल्यार रे सर्व तीर्थ स्नान केल्या मणकीची पुरा जाणां लेकीन आमगेले न्ही समुद्र स्नान तावळ सांगीन वय आमी ना म्हूण सांगल्यार तांणी करना आमी निमगेन रिस्क फॅक्टर आस रे ना सो आमी पळोवंक घेता ती आमी जायत म्हूण सांगीन इत्याक म्हळ्यार रे तांगेल माथ्यांत आसूं का आमगेल संस्कार गम्मत न्हय ते आमगेल पुण्य संपादन केलें समुद्र स्नान करून आमी व्हड संपादन कशी संपादन केल्या विंगड गोरतना तिने आतां सांगिना कोण गीतां तूं म्हाका गेल गोरतना हांग मेळ जाल्ली विंगड गोत्रेची विंगड गामची विंगड आचार विचार असे न्ही आचार विचार म्हळ्यार रे घरचो ते आसीन पुरा वट्टू जावन एकत्र जावन आमी स्नान केल्या व्हड पुण्य केल्या गम्मत नाही केले आम्ही गम्मत वय ना म्हणून आम्ही सांगना ती गोत्र म्हळ्यार ते भरद्वाजू आमगेले पुराण न्ही आसा आमकां शिकोवचें न्ही ती की पुराण म्हळ्यार पुराणाक इंग्लिशान नांव तें पुरा उलयन न्हू हिस्ट्री न्हय तांणी शिकोवचें ना मिथॉलॉजी वय ना ऐकलें हांवें मिथॉलॉजी म्हणून तुम्ही काढा तिथे इतिहास नव्हता गुंगुळ कसं रे मिथॉलॉजी मिथॉलॉजी म्हळ्यार कितें मिथ म्हळ्यार कितें फट्टी नवं मिथ म्हळ्यार फिट न्हय मात न्हय गय मला फट्टी जाल्या ना फट्टी न्हय सत्य इतिहा आमकां शिकोवचें नाची आमगेल धर्माक पेट्टू आमचे तशी शिकेनी आमकां इतिहास सांगता ती सूर्याक आका देवाक कोडी सूर्य समप्रभू एकोल चंद्रा म्हणकी चांगस देव खंयचे सत्य खंयचे फट्टी कामधेन दुखून तागेले भितर दुखून मस्त गाय साईन येयनी मनशां दुख गाय दुखून गाय न्हय का मनीस वेम का मिलिटरी वेम का ते दुखून हे सर्व फट्टी सांगचे शास्त्र पळय जायत आमगेन फट्टी जे आमच्या शास्त्रान वपतात एक आमकां कांय न्ही मुगोस तांगेन पेर तांगेन ईस्टर जालें
थजे ते दुःख वेळली म्हण आमी खंयचे मत निंद करची न्हय आमगेल आमी कांय निमगवस म्हण 5 आप्पो आशिल्लो खंय पा तो 5 आप्पो 5000 जाणां वांटील खंय कशी वांटू जाता 5000 जाणां 5 आप्पे एक गोष्ट आसा तागेल्या मत निमगोका तें जाता खंय पा तें जाता जाल्यार येवें जाता हें सत्यच इतिया आमगेल धर्म पेट्टू मारका म्हणू आमगेन पुरा फटी करून दाखयल्या तांगेन पुरा सत्य करून दाखयल्या सांगीन तत्व आमगेल पुराणांत पुराण म्हळ्यार शब्दावर तूच ते म्हण पुराणवम पुराणम फुडें काळाक परण्यासीन खंय पर्ण काल फुडें काळाक नवेसीन पुराणवम नवम म्हळ्यार नवें तशी पुराण त्या पुराणांत तूं ब्रह्मान सृश्टी केली खंय सप्तऋषी जाली खंय पा ते सप्तऋषीन तूं ब्राह्मण कुल वर्धमान ब्राह्मण पुरा आयले ते सप्तऋषीन दुखून असं ब्राह्मणोसी मुख मासीत ब्राह्मण पुरा देवाळ मुखान दुखून येयलेले तशी ब्राह्मण सप्तऋषीन दुखून आमगेल परंपरा तुगेले भरद्वाज म्हगल्यार भरद्वाज ऋषीला परंपरा येयले ना तांतू प्रवर आसा ती प्रवर म्हळ्यार तूं खंयचे दुखून येयला रे सांगता ती हा तशी दोन सांगना हांवें संध्या वंदन जाल्या नंतर तूं कोण आशुलायन गृह्यसूत्र ऋग्वेदस्य शाक्ल शाखाध्यायी अहंबो अभिवादये सांगता ती खंयचे शर्म घाल सांगता ती आम्ही ते वंशांत येयलेले म्हण तें आमगेन गोत्र तूं कोण तुगेल मूल पुरुश कोण रे म्हण खंयचेच जाणांक तुगेल मूल पुरुश कोण म्हण सांगू जाता जाल्यार आमकां सांगू जाता तें ब्राह्मण तसन महत्व आसा नमे आमगेल मूल पुरुश म्हळ्यार भरद्वाज मूलपत्र आसता ती तो गौतम म्हळ्यार गौतम शुरवे ऋषी कोण तुका तुगेल मालगोड कोण गौतम कितकीच हजार वर्ष दुखून सांगून येतस वरले आमगेल धर्म आमकां वर्च तशी केल्या कुलदेव आमकां दिल्लो देवान परशुरामान दिल्लो आमी काणी काय मस्त सांगू वचना ती इतिया मला चेडवांक तांणी निमगेन कोश्टीन हें तें सांगल्यार फास्टच मालगड्यांक कळ्ळां आनी मालगड्यांक नाका तें आमी मना वरा आमगेल चेडवांक ते आमी दिमका हांगा प्रधान उद्देश इति हांगा व्यासोपासना कसले सिक्के न्ही नाक्काची हे मात्र न्ही आमगेल चेडवान शिकवा सर्वे शिकू काम आमगेल चेडवान खंयच्यातूय म्हाका शेसू नज ते खातीर करियर गायडन्स की मोबायलान तुकी आदित्य जाले ती चेडू 1 मिनट आमी पळयले नासा इतून एडिक्ट जाल्ले मनीशो चेडू मन मात्र न्हय सर्वय तुका 2 घंटे करंट ना जाल्यार राबुयात 2 निमिश तुका मोबायल ना जाल्यार जीवन करूं जायना पळया आतां तुमी आमी उलयता ती करता ती तुमगेल मन कितल चंचल आज मागीर आनी तूं कितल मॅसेज येयले नासतना कोण म्हाका दिले नासतना म्हण तो मनांत आसतना मात्र नाही चेंज जालें जीवन आतां कोणकी आमगेलें सांगिना स्वामी इतकी ते लायक मारताय न्हय ते लायक मारता चड जाल्यार खंय तागे ग्राफ चडता लायक मारनी जाल्यार ग्राफ ना खंय जालें पळया तुमी कितल जाता म्हण आज आमकां खर्चूय तशी वाडला आज एक म्हयनेक आमकां कितले फुडें एक 8-9 वर्ष फुडें 10 वर्ष फुडें कशी खर्च चोडला सामाना दुड्डू सोडा सर्वेस सोडा मोबायला खर्च कितल वाडला
पुढे घरान तूं एक फोन आसना इति ते लँडलायन आज एक्के जणांक एक्के खर्चो आसा पुढे एकू लँडलायना खर्चो आशिल्लो आतां एके जणांक एके खर्चो आसा एक घरान 4 जाण आसा जाल्यार 4 जाणांक खर्चो आसा आज कोणेय लेखिना ती तो तुलो खर्च जाता पक्कीन पेट्रोल आमोल चडला री ते चलंकी ते छोडका म्हणून ते न्हय आमी सांगता ती आमी मना व्हरता ती गेल्ल्या वर्सा ये खंयचे ते आमी तारतम्य करता ती इति तारतम्य करता ती गेल्या वर्सा बीन्स उतले रुपये आशिल्ले आज उतले रुपये आसा चडल्या जाल्यार कोणेय आमकां दिसतुची आमकां कळ्ळां जाल्यार आमी आलोचन कर न्हू कोणेय एक मनीस गेल्ल्या वर्सा मिगेल मोबायल चार्ज उतले रुपये जालेले हे वर्ष उतले जाल्ले म्हण लेखताय वे कोणेय लेखना ती आमकां दिसना इत्या आमी हे सर्वे जाल्ल्या आमगेल संस्कार आमकां नाका आमगेल चेडवांक आमकां इति जाता आमकां तेंच बुदून आमगेन चेडू कसन शिकता कसन करता खंयचे करूनच जें करता की ना की आलोचन ना मिगेल चेड्डान चांग मार्क घेवन येयला पुरो आमगेल संस्कार नाका खंय दिमचे आज ते चेडलेने सांगिनी ते गम्मत जालें हांवें जाणा मिगेल घरकडच्यांनी तांडून भेटयने म्हळ्यार हट कोर गम्मत गम्मत करू गम्मत मात्र वचूचे जिवनांत आमी इतली करता ती मना वरा आज आमगेल चेडा कष्ट न्हय कष्ट जे आमचे अनाज म्हणून सांगून आमी मस्त करता ती फाय ते चेड्डाक सान एक विशय जाम काजल विशय जाय न्ही जाले ताचेर डिप्रेशन आवता कोण कारण मालगडींच आनी कोणेय न्हय चेडडाक समाधान कोरका जालें न्हय कोरका जालेले वेळेर समाधान कोरका जालें चेडवांक हावस बाबसून काम आज करना ती फुर्सत ना कोणाक टीव्ही पळोवच्या फुर्सत आसा मोबायलांक तूं मेसेज पेटोवच्या फुर्सत आसा सर्वे करूं फुर्सत आसा हे चेड्डान विशय पळोवंक आमच्या कसल फुर्सत ना आज काल जाल्ला की तूं मंगला रे मालगड्यांक काल आमी मालगड्यांक चेडवांक सांगिना भाई चांग विशय सांगला आतां हावस म्हळ्यार ते न्हय म्हळ्यार ते सर्वे सांगला आज जाल्ल्यांकी पेपरार वाचित आसा ती आज कसन की मदेश देख आज पेपरार काडलें न्हय तें केरळांत स्ವಂತ चेड्डाक संहार करतस वाड्डून येयले तिगेल स्वार्था खातीर आर्तेक 3-4 महिने ना 3-4 चेडवांक मारून घाला एक 1.5 वर्षांचेर चेडू खंय एक 7 वर्षांचेर चेडू खंय एक बायल मनशान तिका तेका जाण चेडू वचून न्ही ही चेडू आसून जमोन तिगेल स्वार्था खातीर तेन्नी चेडवांक मार पळया कितूल आमी स्वार्थी जाल्ल्या ती म्हण कितूल द्रोही जाल्ल्या ती म्हण मनावरा हे न्हय जे आमकां आमगेल चेडवांक आमगेल संस्कार ते की आतां सांगचें ना चेडवान सांगिने कोणेय कितूल आमकां एक निमगो आसा कितूलच्यान चेडू वयी तांगेल गांवांत वाराक एक म्हयने नाका सोडा दिसा नाका वाराक एक पंतपणी आतां मंगळूरचे आसच्या पुरो मस्त चेडू मंगळूरचे आसा ती दूर आसच्या पुरो वाराक एक दिवस पणे देव आसतना हांव दर्शन करताय की ना की जाल्यार खंडीत आमी सांगूं वारा एक दिवस पार्कान जावो आनी खंय जावो हांगा खंय हॉटलान जावो खंडीत वचा पुरो व्हरता आसच्या पुरो
इथे आम्ही सावळी सांगी नाही रोडार पुरा हॉटेल चढता ती जन आमगे न्ही आसता आसका न्हू तूं शुरवे आमगे ना सुका मागीर तूं दुसरा सुका इथे नाका वे आज एक गांवान तूं आनी आसा आमगे चेडवान चांग जाम का सर्वेय जाम का सर्वेय वय कोणेय आमगे चेडू आमगेल गांवान राबून आमी कसरे करता ती म्हूण ना पुरा चेडवांक आतां हांगा आशिल्लीं उतले ते केरळाची आसा ती कर्नाटकाची आसा ती आनी खंयची आसच्या पुरो तांगेली कितले जाणाली तुमगेल गांवान दवर तुमी काम करता ती निमगेल्या रे 10% आसच्या पुरो मॅक्सिमम निमगेल्यार तांकां पुरा जाणांक खंय वचूं काम निमगा तूं कामां खंय निमगेता एक क्वेश्चन बेंगलोर आन्सर इत्या आमगेल गांवान रबिल्या री आमकां देव आसा दवळ आसा स्थान आसा सर्वेय आसा बेंगलोराक गेल्यार फ्री बॅड निमगे तोल ना आमकां सांगतोल ना आमकां प्रिती ना आमकां संबंद ना आमकां आमकां एक पुरो इतें गम्मत कितल काळ गम्मत करतलो गी एको संशय आमकां मस्त वेळ जाल्यार आमी उलयल्या जाल्यार आयचे विशय कालाचे उलयता सत्य एक मनीस येयलो आमगेली व्हड मनीस कितलकी कंपनी डायरेक्टर येयलो न्ही का स्वामी आमकां स्टार आसा स्वामी ताका आतां एक पत्तू जालें नासता 70 जालें नासता पुरो त्या वेळेर 65 आम लेक्कीन काम सर्वे जाता स्वामी मिगेन जीवन आम लेक्कील म्हण की आसी आम सांगिल्या रे या व्हड IAS ऑफिसर आसता मिगेन सजेशनाक ओके करताले सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्वामी देवान म्हाका एक अनुग्रह कोरका तो स्वाम्यान एक अनुग्रह कोरका एक विशय जाम का म्हणटा का दैवीक विशय पुत्तालनी का दुवेल विशयान एचन तका व्हड पोस्टारी आज जाल्यार तितूलें स्थानमान आसता का स्वाम्यांनी अनुग्रह कोरका आम लेक्कीन सर्वे जाता ने आज आम लेक्कीन जायना मिगेल चेडवाल विशया तो देवा शरण येयलो तागे ने मस्त प्रॉब्लम देवान दूर केले तो भार चमकुच्यानी ह्यो मनीस रे एक व्हड बँगाच्यो तो भायर गेले नंतर आमगेले भितर येता की व्हड बँगाच्यो MD नॅशनल बँकाचे MD येता आमगेले भितर यो रे स्वामी मोस्ट पावरफुल मॅन आमगेले GSB समाजान ताका थंयसान पावर आसा वय विशय वय आमकां गोत आसा सांगेन तत्व गम्मत करू असीन नाही गम्मत जीवन गम्मत मात्र नाही जीवन इत्या ये ग्रहाचार म्हूण आसा संसार म्हूण सांगता ते आमी संसार म्हणजे शब्दाक वर्तू सुख दुःख संमिश्र संसारा शब्दा वर्तू संस्कृतान ग्रहाचार म्हूण आसा ते ग्रहाचार घुमत आसता ते ग्रह त्यावेळी आज सुखे येता फाय दुःख येता दुःख येयले वेळार देव जे आमकां केन्नाय देव आसा जाल्यार इतलें जाता ते दुःखाक एक उणेपण जाता येवना ती रब्बाना आमी सांगता ती दुःख येवना ती कोणेय ना ती इत्या प्रभू रामचंद्राक येना ताका दुःख ना जाल्यार आमकां सिक्के येता तें पुराण तें आमी मना व्हरका रामाना
मनशाक कितले धर्म करू का बर करू गेला रे जीवनांत येयला रे दुःखमयची कृष्णाक अपवाद गेलो खंय तुका येता तत्व तें आमगेल पुराणान जाव्यात आमगेल इतिहासान जाव्यात आनी खंयच्यान तूं जाव्यात तें देखून आमगेल संस्कार आमकां दिम का जालें ने आमगेल घरान देखून तांतूय आवसून आनी कोणेय नाही ह्यो प्रधान उद्देश तें आतां संध्यावंदन शिकेन्या भजन शिकेन्या इत्या दादल मनशांक देव मेळूं कश्ट केंबा शास्त्र सांगता आमी सांगचे नाही सुलभ मार्ग के बायल मनशांक आनी अध्ययन कोण यज्ञ कोण तें कोण हें कोण देवाल अनुग्रह प्राप्ती जाम का खंय आनी राम नाम की घरांत चेडवांकी बामणांकी छंद कोण आसा जाल्यार तोच देवता अनुग्रह खंय एकले आसले खंय बा एक मनशान ऋषीश्वरान एकलो भारी ब्राह्मण ताका पयले खंय तिकी चितान तपस करचें ना एक पक्षी आसली खंय एशी पळ्यान खंय ती पक्षी कोप्पान पडची आनी भस्म जावन गेली खंय आम हाडप मिगेन तपो बल खंय की पावले आम आनी कितले की वर्ष तपस केलें ना चमकल खंय एक गरकड गेली खंय बा ती तिगेल बामणाक सौख्य ना खंय मनाक गेलें ती चंद कोण पळयता येयलो म्हाका भिक्षा दी बैल मनशां आमगेल बामणां पळोवन येता तांकां सौख्य ना कोपयलो खेळका तुगेल कोप पक्षी भस्म जाल्ल्या म्हणकी आम भस्म जायना तेन्ना तुगेली दवरी मागत खंय दी पुराणांत आसा की तत्व दाखयता तत्व तें सुलभम तांणी कोर काजलन कर्म स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः आमगेल धर्मो आतां चेडूं आसा ती हांगा कितली की संध्यावंदन करून योग सर्वे शिकयल्या हांगा वचून जाल्या नंतर तांणी आनी तांणी भजन शिकयल्या नाजाल्यार एक मना वरां कितून चेडूं वता आमगेल स्वाम्यान प्रितीन बी आसोवपाना सर्वे करून कितले चेडूं म्हणटा ती कितले चेडूं नाका ते करोम का तुमी मालगाड्यांनी ते गांवांत प्रत्येक गांवांत आसा आमगेल चेडूं भाग घेता ती पळय तें करूं गेल्यार शिकोण एक कश्ट जाता वाराक एक दिवस एक घंटा ताका खर्च आसली वेळ ना तितली शिकोण आसवाजी मोबायलान खेळूंक एक घंटा तुमकां फुर्सत आसा एक घंटा नाही ती कितली घंटा खेळतात तू दिसाका खेळता ती हे ना एक नियम करा आपण म्हणा स्तोत्र म्हणा धरना म्हण त्याच्यार डाक निद्येमचे पुढे ते म्हणोमचे तशी करा आमगेल एक दिया देवाल एक बीज घाला तांगेल मनांत आजी संध्यावंदन करता ती हांगा तुकून गेल्यार खंडीत शिकेन्या तांकां म्हणटा ती हांगा दुखून गेल्या नंतर गर्वंता वचून तांणी शिकयता ती करता ती म्हण जाल्यार ताज्या पशी होड सार्थक खंयचे ना हाजो प्रधान उद्देश कोण कितें मुखार येयले न्ही तांगेलो उद्देशूय तोच आनी चांग मार्क मात्र न्ही संस्कार युक्त जावन आशिल्ले आमी पयर सांगलां सेमेस्टर फुडें सेमेस्टरांतून हे सेमेस्टरा चेडवांक कळाम हें सगळें सांगिल्लें नासता तांकां इत्यादी जत्ता तें न्हय आमगेल विद्या ती मात्यांत आसूं का दुसऱ्या हातां आसली दुडवां मणकेची न्हय जाम काम तशी चांग जाल्या आज 150 उतलें 154 चेडूं 154 जाण येयल्यांत 150 वर्सां येयल्यांत ही चेडवांतून तुमी करता ती घरां वचून तावळ होड मेळटा आनी
केदनाय ते आमगेल देवळांत वचचे पळया तुमगेल गांवांत आमगेल मालगड्यान केल्या वाराक एक दिवस पडी नित्य वचूंक आयत्या देवदर्शन करचें आमी सांगचे आसा की बा ती केरळांत आसा दोरकी आसोय परजाती आसोय तांणी दिसाक खंयचीय आसच्या पुरो तांणी दिसाक एक देवदर्शन करतली खंयचेय काम करचें पडो इत्या तांगेलें जिवन ते दिसाक चांग जाम का मंगळमय जावन आशिल्लो देवा पळोवन ते दिवस प्रारंभ केल्यार तो सर्वे मंगळमय जाता एक दिवसाक पणी नाजाल्यार वारा एक दिवस पणी मिनिमम तुमी तुमगेले चेडूं व्हरा एक वर धरा तुमी व्हरतात विंगड कडेन तांचे ओटू येमे करा तांकां एक मागीर ते एमच्या जाता मागीर तांकां मनांत मागीर कशें जाता म्हूण मन खंयचे एक दिवस नाल्यार वारा एक दिवस वचचे न्ही जाल्यार हे वारा वचचे न्ही म्हूण मनांत खुरता मागीर तांकां आसक्ती जाता ते चेरडाल मनांत दिसता दिसाक एक दिवस पण संध्यावंदन कर न्ही हाजी कर न्ही पा म्हूण मनांत भाय खंडीत करता तो तशी करची तशी करा ह्योच उद्देश चांग रुपार जाल्या चेडवांक खुशी जाल्या आमी कालनी निमगिन्या कशें जाल्या म्हणून गम्मत जाल्या आमी सांगला कसं येना तांणी न्हिदेनी न्ही मस्त न्हिदेनी तांणी खेळूंक बेसल जडय असो चंद कोण जालें आसा ते चेडवांक विशेश जावन देवान व्यासरूपती नरसिंहान ते श्री लक्ष्मी वेंकटेशान बरें करचें तशें आमकां बरें स्थान मान सर्वे दिवचें तशें आमकां स्थान मान म्हळ्यार आज आमगेन आसा इंजिनियर जाता ती कोणेंय प्रोफेशनल CA जमच्या तयार आसा ती नाजाल्यार आनी खंयचेय जमच्या तयार आसा ती जाल्यार कोणेंय आमगेन चेडूं चांग एक विद्वांस जे आमकां संस्कृताचें महत्व हें सर्वे तांकां सांगिल्लें आसा मात्र नाका चांग इथे आजी कितले की आसा प्रोफेसर कितले जाण जाता ती नाल्यार टेस्टोनॉमी हें तेचें झाडाचें मरांगलोन तुका तेंतू कसलेंय वचनात आमी वचचे इंजिनियरींग आतां हांगा कसलें करियर गायडन्स हें सर्वे सांगिल्लें आसा ना म्हण सांगना नाल्यार कितले IAS जे आमकां म्हण लागता ती कितले IPS जे आमकां म्हण लागता ती खंयचेय कश्ट काडूं दोरक्या पुरसत ना कशी सुलभ जावन जेवयात तेंतूय नावें कितले आसा आतां आसा कितलकीच वचात कितलकी आसा ना तांतूय जाल्यार सर्वे विशयांत आमगेन चेडवांनी सर्वे विशयांत प्रीती दवरून आसक्ती दवरून तांचो शिकून व्हड स्थान मान सर्वे मेळून समाजाक एक गौरव आनी तुमचे तशें देवान अनुग्रह करका विशेश जावन तुमी येयल्यान ती तांतू मात्र न्हय आमगेल स्थान मान मात्र न्हय आमगेल संस्कार युक्त जाम सुख तशें जाम का म्हूण पुनः व्यासरूपती नरसिंहाली प्रार्थना करून लक्ष्मी वेंकटेशाल प्रार्थना करून सर्वांक बर कर देवू विशेष आमगेल समाजा मर्यादेन देव चलासो म्हूण देवाल पुनः प्रार्थना करून रबयतात